बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. काळजांतलें भरोन ओतता तेच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता अशें सोमी आमकां शिकयता. सांत पेद्रून अशेंच सोम्या जेजूच्या प्रश्नांक जबाब दितना काळजांतल्यान म्हटलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हीच सांत पेद्रूची उतरां आमची करून आयच्या मिसा बलिदानांत आमी तो विशय घेतला. तर ह्या उतरांक सोंपता तसलें आमच्या भारताचे जिवीत जावंक आनी अशे तरेन सोम्या कडचो बऱ्या वावड्याऱ्याचो इनाम जोडटल्यो आनी मनशांक जावं दर एकल्याक पासत ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान आमी मागुया. प्रितीच्या भाव भयणींनो, साद्या काळाच्या 21व्या आयतारांत आमी आसा. एक बरो वावराडी जावंक आमकां आयचे हो सेवादोर पुरो करता. जायते फावटी बरो वावराडी आमी जावंक ना. त्या गोडयेचो उडास करुया आनी देवा बाबा मुखार आमकां सगळ्यांक भोगसणे मागुया. सोम्या जेजू व्हडलीं व्हडलीं उतरां वापरून आनी आमी मागणी केल्या. स्वादीक आनी अर्थभरीत उतरांनी रचलेलीं गितां गावन तुजी स्तुती केल्या. पूण जायते फावटी फकत हो उतरांचो बोबाट जाला. आमकां बोगोस सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता जेजू भारताचो सगळ्यो चाली रिती आमी पाळल्या. परब, नोवेनां आनी देवसानां करून आमी आमच्या भारताचो गुण केलो. जायते फावटी आमच्या जिविता आनी आमची भारताच्या पोरण्या मदें संबंद ना जाला. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या जेजू कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून सगळें बंद आसलें. गोरजेवंताचे हाल उपद्रे पळोवन तांचे समे हांव देवाक पळयतां. असल्या भावनांनी आमी तांकां आमचो आदार दिवंक येतालो. पूण आमची चिंतना फकत चिंतनाच उरल्यान. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची बातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचोगी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्वरा देवा सगळींच्या राया. सोर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवंक आसा. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे चेडये, तुजो संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातीन देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच इश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करता. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या पोती संवसारांत सर्गीच्या सदां तपतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनांत. आमेन.
इजाईयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शेबनाक राज खालाच्या कारभाऱ्याक सोरेस्पोर अशें सांगता, तुजे जुट्टे वेलो हांव तुका निकालूंक वेता, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला बुडोवंक वेता. आनी त्या दिसा म्हज्या चाकरा एलियाकीमाक हिल्केच्या पुताक आपयतलो. तुझे राजकी वस्त्र ताका घालतलो, तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताच्या अधीन करतलो. जेरुसलेमांत रावतल्यांचो आनी जुदेवाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. तांच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना, तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. खंतीक कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्यांत तो एक मोहिमेचें शिवासण जातलो. देवाचें उतर. देवाचे आमचो जबाब, तुजो मोग सासणान तोखपाचो सर्वेस्परा. तुजो मोग सासणान तोखपाचो सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या पुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुजो मोग सासणान तोखपाचो सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोपटां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाक वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज घोट केलें. म्हाका तिरान भरलोय. जबाब, तुजो मोग सासणान तोखपाचो सर्वेस्परा. सगळे मन श्रेश्ठ सर्वेस्पोर, तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवान भरलेल्यांक तो ओळखूंक पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांतली म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब, तुजो मोग सासणान तोखपाचो सर्वेस्परा. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. कितलो म्हूण खोल समंदीर देवाची गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिण्यांचो. कोणाच्यान ठाव घेवंक जाय ताच्या निर्णयांचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदवंत जाल्लो कोण तरी आसा. ताका आदीं पळी आपणें दान देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगलें ताचें घडसून आयलां. सोकोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणाच्या सासणांत महिमा. आमेन. देवाचें उतर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमपणाच्या दाखोवट्याची तिचेर जैत व्हरचें ना. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळ्यांसून. तुमचे सगळ्यांसून. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समया. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसां कोडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुआंव, कोण एलिजा, दुसरी जेरमियास
वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, शिमाव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोग तामासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हें कोणाच्या दारवोंटे तिचेर जोयत व्हरचें ना. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत मागची तितलेंय स्वर्गार बांदलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सांडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावं शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, क्रिस्तांव आदीं जायतो लोक जेजू खातीर दुमाळो सोंसता. क्रिस्ता फाटल्यान ताचो पाटलाव करूंक लोक घोडे आशेतालो पूण भियेतालोय बी. कित्याक पयल्या क्रिस्तांवांक जेजू खातीर आपलो आख्खो जीव कोचूंक पडलो. कांय जाणांक आपलो जीव सोडूंक पडलो. आमकां खबर आसा, पयल्या क्रिस्तांवांक थोडे लोक दुमाळो दितालो, तांकां जिवेशी मारतालो, घोडेक जनावरांक खावंक तांकां दितालो. केन्ना केन्ना तांकां उज्यांत लासतालो. आमकां खबर आसा, जायत्या भाग्यवंत लोकांक उज्यान लासून आपलो जीव सोडचो पडलो. पूण हें सगलें ह्या पयल्या क्रिस्तांवांनी जेजू खातीर केलें. जेजूचो मोग तांणी अणभवलो आनी होच अणभवलोलो मोग ते दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदताले. आनी ताका लागून ताणें आपल्या जिवितान जेजू परगटूंक ताणें प्रयत्न केलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज भाग्यवंत पेद्रू आपल्या भावार्थाची ही परगटणी करता. तो म्हणटा, तूं जेजू जिव्या देवाचो पूत. पयल्या वाचपांत आमकां मेवता कशे भाशेन इसायास प्रवादी म्हणटा, ह्या गोरवान भरलेल्या मनशाक शबनमाक काडून आपूण एलियाकीमाक घालतलो. आनी एलियाकीम जो ह्या संवसारांत कितेंय करतलो तें ह्या संवसारांत करतलें. म्हणजे सर्गीचो बाप ताका पदवी दिता. एलियाकीम घोडेक गोरवान भरूंक ना. शबनमा भाशेन तो गोरवान भरूंक ना. कालती घोडेक तो आसलो आनी ताका लागून सर्गीचो बाप ताका ह्या पदवेन भरता, ताका ही पदवी दिता. आनी तो म्हणटा, तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांवचो ना, तो धांवीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. आनी हे भाशेन एलियाकीमाक देव दाविदाच्या राजकारण्याची पदवी दिता, ताका चावी दिता.
दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेवता बागेवन पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा देवाची जाणवाय, देवाची गिरेस्तकाय आनी ताच्या गिन्यानाचो आमच्यान खाव घेवंक जायना. इतलो गिरेस्त आमचो देव, इतलो जाणवायेन भरलेलो आनी गिन्यानाचो आमचो देव. बागेवन पावलो घोडेक ताच्या जिवितांत जायते दुमाळो सोसून पडले आनी ह्या दुमाड्यांत हांव हो अनुभव ताचो भायर सरलो आनी तो म्हणटा गिरेस्तकायेचो, ताच्या जाणवायेचो, ताच्या गिन्यानाचो आमच्यान थाव घेवंक जायना. बागेवन पावलो आनी क्रिस्ताचो पाटलार जावचे आदीं क्रिस्तावांक जायतो दुमाडो दिलो. पूण जेन्ना तो क्रिस्ताक भेटलो, ह्या जिव्या देवाक भेटलो, तेन्ना सान तो जेजूक परगोटून पावलो आनी ताका लागून ताच्या अनुभवाची ही खोर खुणा तो आमकां दिता. जेजूच्या गिरेस्तकायेचो, जेजूच्या जाणवायेचो आनी जेजूच्या गिन्यानाचो आमच्यान थाव घेवंक जाय. आनी हीच वाखाणणी प्रितीच्या भाव भयणीनो आमकां शुभ वर्तमानांत मेवता. जशें बागेवन पावलो जेजू हो देवाक वाखाणटा, ह्या उतरांनी तो देवाक वाखाणटा, तेच भाशेन बागेवन पेद्रू शुभ वर्तमानांत आमी आयकुना कशे भाशेन तो जेजूक जबाब दिता. कोण भाशेन लोक म्हाका वळखतात आनी पेद्रू आपल्या काळजान ही उतरां समजून म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ही उतरां इतली भरलेली उतरां, ह्या उतरांचेर नियाळ केलो जाल्यार आमकां जायतें अनुभवूंक आनी समजूंक मेवतलें. तूं क्रिस्त म्हणल्यार कितें? क्रिस्त म्हणल्यार आमचो सोडूनदार, जो जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमच्या सांगाता तो रावलो, आमच्या सांगाता आमचे भाशेन मनीस तो जालो आनी आमचे खातीर तो काल्वार दोंगर चडलो आनी काल्वार दोंगर चडोन आमचे खातीर तो आपलें आख्खें जिवीत समर्पिता. क्रिस्त म्हणल्यार हेंच. हो क्रिस्त आमचे दुमाळो आयलो तेन्ना आमकां सोडून धांवूंक ना, आमची बेपरवा करूंक ना. बोलतेच की सुरवातेक सावन तो आमचे सांगाता आसलो. तशे भाशेन इस्रायल वर्सां कोणीत करता तांचे सांगाता आसलो, तांकां सुटका देवान दिली, पूण जायते फावटी ती देवा कडसून पयस केली. पूण तरी आसतना जेजू हो देव तांच्या सांगाता आसलो आनी तांकां आपल्या भावार्थान तो भरता. तेच भाशेन प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसात तेच भाशेन जेजू आमच्या सांगाता आसा. तो आमच्या सरभोंवतणी कितें घडटा तें ताका खबर आसा आनी ह्या संवसारांत चलून दर एक पावल मारतना आमच्या सांगाता तो आसा पूण आमकां खात्री आसा. पूण आमी ओळखून घेवंक गरज ती की तो क्रिस्त आनी आमी म्हणूंक गरज पेद्रू भाशेन तूं जेजू जिव्या देवाचो पूत. जिव्या देवाचो पूत कित्याक हो देव आमचो मरून वचूंक ना पूण जिवो जालो, जिवंत जालो, पुनर्जीवन जालो आनी ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी आयकुना कशे भाशेन बागेवन पावलो
वाखाणणी करता. तो प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां आयचो सेवा धर्म हेंच समजून घेवंक उलो करता. तूं जेजू जिव्या देवाचो पूत. आनी जेन्ना आमी हें समजता, जेन्ना आमी हें उद्गारता, तूं जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हूण, तेन्ना आमकां एक वासावणी जेजू दिता. जशे भाशेन बागेवन पेद्रूक वासावणी दिली आनी ताका ह्या उतरांनी म्हणलें, शिमाव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी. ह्याच उतरांनी जेजू घडये आमकांय म्हणटलो. जेन्ना आमी समजून घेतले, जेन्ना आमी ताच्या मोगाचो अनुभव दुसऱ्यांक वांटले, तेन्ना आमकां जेजू अशा ह्या उतरांनी म्हणटलो, तूं सुभागी. कित्याक रोग तामासा न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका कोडीत केलां, हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जशें आमी म्हणलेलें, आदल्या क्रिस्तांवांक आपलो जीव दिवंक पडलो आनी ताका लागून आमचो बाबार्थपणे आयज हीर आसा. आमी आमच्या बाबार्थान जेन्ना आमी हालता, तेन्ना आमी ह्या आदल्या क्रिस्तांवाचेर नदर मारता. आनी ही उतरां आयज एके भाशेन जिवी जाता. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. आमच्या जिवितान आमी बाबार्थाची हातयारां जाल्या काय, हो प्रश्न आयज आमी आमकांच घालून बरोस. आनी आयच्या दिसा हो नियाळ करून बरोस, आमी जेजूची कोडपां काय? जायते फावटी आमी चुकल्या आनी ह्या मिसान जेन्ना आमी वांटो घेता, आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आमच्या हाल उपद्र्यांक, आमच्या कश्टांक आमी फुडो करूं आनी ह्या कश्टांक फुडो करतना जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आश्वासन घेवन, तोच आमच्या सांगाता आसा म्हूण समजून, ताका आमच्या मोगाची, अणभवलेल्या मोगाची एक खुणा कशी ह्या उतरांनी आमी उद्गारून आमकां आदार आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोतमानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समालो, आंकवार मरयतावन जल्मलो, पोस प्राता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. दर एका खिणांत आमकां फकत देवूच फावो तो आदार आनी सोहाकाल दिवंक शकता. तर कालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी ताचे मुखार दवरुया. आयज जायतीं वर्सां तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत ह्या भारतान अदीक आनी अदीक थीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवन बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता. जायतीं वर्सां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भारतान जियेतात, तांकां त्याच भारता खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटात. दुसऱ्या धर्माचे परजेन आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी
क्रिस्ती पोरजेच्या भारताक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज जायती वर्सां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरजेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक तशेंच हे पोरजेन खऱ्या भारताक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज जायती वर्सां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटात, पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलेलो भाशेन जियेतात. क्रिस्ती पोरजेन आपलें जिवीत आपल्या भारताक सोबता तसलें करूं देवाची जाणवाय आमी तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांत एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसात आनी कश्टवतात. 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय, निगा घेतल्यांक ससणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जे फिरगजेच्यो गरजो मनान दवरून दुसरी मागणी आमी देवाक उक्तीन करुया. भोव मोगाला बापा, काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या, तितून दोयेन स्विकार कर. अदीक करून तुज्या पुताक आमच्या जिविताचे दर एके कोडयेक तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हो खरो आनी फावो तो मान दिवंक आमकां उक्त्या मनाची कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोशा भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या खातीर शुभेच्छा दवात सवेस्कोर मागुच्यो. देवा आमच्या मोगाल बाबा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावं निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. भावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आमकां मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी खणवालाय आमी वाखणटा.
शेकांचे पृथ्वीची कितली भोवती तुजी वेंचणुका सर्वकाली मनशांताय कितली ओप्रेमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानलीक चाकोनीचेर कापलुकी तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू ख्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळगा संदुसान तुका बाखाणटा स्वर्गात तांचे बाखाणणे आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रोगोच आपलेच खुशेन गोश्ट मरून सोसूंक जायचे आमी ताणें उलो घेतलो तुका देवासून मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलो हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर तुमचे तेच करून जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कलराचें पातकांचें बोगसोणें मेळटा तुमचे बसप आनी सुमेस्त मनशां बसप तें बारो कर हें म्हज्या उदासाक करात Babartaco Golgotuja. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नोंदुखाय मागता सरस्वरा की पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा फिलीप नेरी फेरांव आमचो व्हडले बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट तांकां तुजे इश्टगती मेलेल्या समेस्तान तुजें कोर सोयीक मुखामोळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार बरी देवाची माई सांगतीन भाग्यो करून दिता भाग्यो झुजे आनी सगळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली
तांचे सांगाता तुझी मोहिमा गावूंक आमकां पावोर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतावरवी त्याच Jesu वरवीं, त्याच Jesu सांगाता, त्याच Jesu पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदून आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोली प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कृशी स्वर्गार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भूस आनी आमकां आग्नेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोद वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन वेता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्ग पातकांतली सुटोय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतां फुडें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा. शिडीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सुवाती.
प्रार्थना. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काढून त्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडूनारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां दवरलें. आमकां मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक व्हरोन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. तें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सुमे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून बोचोनियात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.